नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कोयर सांठोवन दवरिल्ल्या सोनसड्या वयल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची एक बाजू शेनवाराक कोसळ्ळी. सगळो कोयर रस्त्यार. नव्या मोटर वाहन कायद्याची 1 एप्रिला सावन जातली अंमलबजावणी. वाहतूक नेमांचें उल्लंघन केल्यार भरचो पडटलो 10 पटीन चड दंड. उदका समस्या जाग्यार पड मेरेन 5 परस चड फ्लॅटांक दिवं नाकात नळ जोडणी. आमदार डिलायलाची ओशेल पंचायतीक सुचोवणी. रेल्वे दुपेटीकरणाच्या कामात एकाय घराचे जावचे ना लुकसाण. आमदार दाजी साळकारान दिले आश्वासन. पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरांत सेगीत 4थ्या दिसा जाली वाड. शिगम्याच्या 9व्या दिसा साळगांवां जालो हुमकण. लोकांनी व्हडा संख्येन केल्ली गर्दी. आतां खबरो विस्तारान. सोनसड्याची 7:30 सोंपना कोयर सांठोवन दवरिल्ल्या सोनसड्या वयल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची एक बाजू शेनवारा कोसळ्ळी. वंट कोसळिल्ल्यान सगळो कोयर सकयल पडला. क्षमते परस चड कोयर कोमून दवरिल्ल्यानूच प्रकल्पाच्या एकवटेंचो भाग कोसळिल्ल्याचे लोक उलोवन दाखयतात. कोयराक उजो लागपाचो प्रकार चालूच आसतात. ते भायर हळशिकावण्या वासाक लागून ह्या वाठारांत रावपी लोकांक बरोच त्रास जावपाक लागला. नव्या मोटार वाहन कायद्याची 1 एप्रिला सावन अंमलबजावणी जातली. वाहतूक नेमांचें उल्लंघन केल्यार आतां पयलीं परस 10 पटीन चड दंड भरचो पडटलो. वाहतूक खात्यान हे विशीं नोटीस जारी केल्या. ओशेल शिवोलची उदका समस्या जाग्यार पड मेरेन 5 परस चड फ्लॅट आशिल्ल्या इमारतींक नळ जोडणी खातीर पंचायत ना हरकत दाखलो दिवचो न्हय अशी सुचोवणी आमदार डिलायला लोबोन केल्या. पंचायत कार्यालयान उदका समस्येचेर चर्चा करचे खातीर थळावे लोक आनी उदका पुरवण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची जोड बसका जाली. सगळ्यांत आदी थळाव्या लोकांक फावोशें उदक मेळपाक जाय. 5 परस चड फ्लॅट आशिल्ल्या इमारतींक आजगांव पंचायत नळ जोडणे खातीर ना हरकत दाखलो दिना. हेच धर्तेचेर ओशेल पंचायतीन लेगीत निर्णय घेवचो. कारण व्हड इमारतींनी गरज पडल्यार ट्रँकरांतल्यान उदक हाडचें. गिरेस्तांक ट्रँकर परवडटा पूण सर्वसामान्यांक न्हय अशें लोबोन ह्या वेळार स्पश्ट केलें. ह्या वेळार गौरीश मांद्रेकर, सोयरू आगरवाडीकर, गौरीश आगरवाडेकर आनी हेर लोकांनी समस्या मांडल्यो आनी उदका पुरवण सुटसुटीत करपाची मागणी केली. 5 फ्लॅटांच्या वयर जी बिल्डिंगां येता तांकां तुमी व्हडलो एनओसी दिवचे न्हू. समजलें? कित्याक लोकलांक उदक ना. दीस पीपल कॅन अफोर्ड टू ब्रिंग टँकर. लेट देम ब्रिंग टँकर. नो. रायट. इफ यू टेल देम इन अ नाइस वे दे लिसन. ऑल आसा पंचायत ते करता ते हांव जाणा. आनी हनुमान सांगतालो आनी ही रिक्वेस्ट ते मागीर ते बिल्डर ते म्हणटा दुसऱ्या पंचायतीन गावता आमच्या पंचायतीन. म्हणल्यार दिस इज द वे इट गोज. ऑल माहिती ऑटोमॅटिक टँकर येतले. हां तेका टँकरांनी हाडून. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान संतोष गोवेकर. दक्षिण पश्चिम रेल्वे प्राधिकरणाचो दुपेटीकरण प्रकल्प फुडें व्हरतना उडी बेलाबाय हांगासरली घरां सुरक्षीत उरची हे खातीर शेनवारा ह्या वाठाराची पळोवणी जाली.
थळावो आमदार दाजी साळकार, दक्षिण पश्चिम रेल्वे प्राधिकरण मुरगांवचो उपजिल्लोधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्यांनी ही पळोवणी केली. रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण करतना ह्या वाठारांत फुटपाथ आणि रस्त्यांचे दुरुस्तीचेर लक्ष दिवपाची सुचोवणी रेल्वे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांक केली. तांणी ही सुचोवणी मान्य केली. वास्कोच्या बेलाबाई वाठारांत चालू आशिल्ल्या रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या कामात एकाय घराचें लुकसाण जावचें ना अशें आश्वासन दाजी साळकारान ह्या वेळार दिलें. उपायुक्तांसयत रेल्वे आनी भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी तशेंच जिल्लोधिकारी आनी नगरसेवक गिरीश बोरकारान घरांचे लुकसाण जावचें ना हाची गवाय दिली. रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण जालें जाल्यार घरां वतली असो भंय लोकांच्या मनात आशिल्लो. लोकांच्या मनांतलो हो भंय पयस करपा खातीर शेनवारा संयुक्त पळोवणी जाली. म्हणजे घरांक टच जावन सो फाल्यां घरा पर्यंत टच जालें जाल्यार घरांक डॅमेज जावंक शकता, नाजाल्यार आनी खुबशे प्रॉब्लेम्स वाडूंक शकतात. त्या खातीर खंय तरी सोल्युशन काडपा खातीर म्हणजे डबल ट्रॅकिंगूय जावचें आनी लोकांकूय ताजो त्रास जावचो न्ही, हाच्या खातीर आमी आज जॉयंट इन्स्पेक्शन आमी आपयल्लें. रेल्वे कडेन आमी आत्तां उलयला कित्याक म्हणजे ते ऑलरेडी लास्ट टायमूच 2-3 वर्सां जाले ती फ्लडींग चालू आसता, पूण ती फ्लडींग खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून आमी आतां WRD कडेन उलयला आनी रेल्वे कडेन उलयता. रेल्वेचें काम चालू आसा, ती माती ऑलरेडी तेंचीय पडलेली आसा भितून, पूण तांकांय रिक्वेस्ट केला आनी आमचो इंजिनियर येयला बाब मिस्किता, ताकाय सांगला की ते ह्या 2 म्हयन्या भितर ते खंयचे पावस लागीं पावलेलो आसा म्हणून ते सगळें क्लियर करपाचें खातीर. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान प्रदीप नायक. पेट्रोल आनी डिझेलाच्या दरांत सेगीत चवथे दिसा 80 पैशांनी वाड जाल्या. हे दरवाडीक लागून गोंयांत सध्या पेट्रोल 98 रुपया 22 पैसे जाल्यार डिझेल 89.13 रुपया प्रति लिटर जाला. हो दर वास्को शारांतलो आसा. येरादारी खर्चाक लागून मडगांव, पणजे हांगाच्या दरांत मातसो फरक आसतलो. मार्चाच्या 22 तारखेर पेट्रोल डिझेल 80 पैशांनी वाडिल्ले. 3 दीस दरवाड जायत आसा. ह्या 3 दिसांत पेट्रोल तशेंच डिझेलाचो दर 2.40 रुपयांनी वाडला. पेट्रोलाची आनी डिझेलाचो दर वाडिल्ल्यान म्हारगाय वाडला. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान प्रदीप नायक. साळगांवां शुक्रारा राती कडेन होमखण जालो. होमखण पळोवपाक लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. दर वर्सा शिगम्याच्या 9व्या दिसा हे होमखण जाता. शुक्रारा सकाळी देवाक गाराणें घालून उपरांत ह्या होमखंडाची तयारी करतात. राती 8:30 सुमार उजो घालतात. सगळो जळो पेटामेरेन लोक हांगासर रावतात. व्हडली व्हडली लाकडां कुशीक काडून कोळशी वेवस्थीत मांडून घेतात. ते उपरांत लोक ह्या होमखंडांतल्यान वयतात. हे लोक सगळे जमतात हांगासर. सगळे लोक जमून हांगा फोग लायतात आनी ह्या उज्यांतल्यान वयतात. तेन्ना आमी हें होमखण पयलीं सकाळ उठून सांगणें करता देवाक आनी मागीर आमी ते जुळो जावपाक स्टार्ट करता. आनी तो जुळो जाळून जाल्या उपरांत मागीर ताका आमी 8:30 सुमार उजो घालता. उजो पेटयल्या उपरांत आमी ते सगळो जुळो पेटासर रावता आनी मागीर ते भितर लाकडां मोठी मोठी आसतात ती आमी भायर काडटा. ती भायर काडल्या उपरांत हे लोक आतां उज्यांतसून वयतात. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन ही होमखंडाची परंपरा चालू आयल्या. जाती धर्माचो भेद करिनासतना सगळ्या जाती धर्माचे लोक ह्या होमखंडांतल्यान वयतात अशें भोलानाथ घाडीन सांगलें. आजे पणजे पणजेच्या टायमार वचून हे आमचें ट्रेडिशन चालू आहा. ह्या ट्रेडिशनान आमच्या फॅमिली गाडी फॅमिली म्हणटा पळय तेजे बरोबर आमचो गांव आनी सगळे एकत्र आसून हांगासर ही परंपरा आदी बेश्टी करताले. आतां ही परंपरा आमची जोळो घालून लाकडां घालून तितूनसून होमखण म्हणून करता आमी आनी तितूनसून लोक आमचे त्या होमखणांतसून वयता. तितून हांगासर जात भेद कांय लागना, डिफरन्स कांय ना. सगळे कोणाकूय येता वचूं येता, पूण तितून आपणाक सेल्फ रिस्पेक्ट सांबाळपाचो, आपणाक स्वताक सांबाळून आनी आमीय तेंचो केअर घेता. गोमंतक टीव्ही खातीर साळगांवच्यान स्नेहा असोटीकार. 28 तारखेर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात जावपी सोपूत सुवाळ्याची तयारी व्हडा दबाज्यान चालू आसा. बेरेस्तारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्वता थंय वचून तयारीचो नियाळ घेतलो. ह्या सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह हाजीर लायतले. ह्या कार्यावळीची तयारी आतां निमणे कडेन पावल्या. पळयात गोमंतक टीव्हीचो रिपोर्टर गौरीश परब आमोणकारान घेतिल्लो हो तयारीचो नियाळ.
नमस्कार, हांव आसा तालिगांव डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाच्या भायर. बरोबर हांगासर 28 मार्चाक भाजप सरकार जे गोंयांत सलग तिसऱ्या फावटी सत्तेन येयल्लेलें आसा, तेका लागून हांगासर इतिहासीक सोपूतविधीची कार्यावळ हांगासर जावपाची आसा. हांगासर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी सुद्दां येवपाचे आसा. त्याच बरोबर भाजप पक्ष अध्यक्ष JP नड्डा हांगा येवपाचे आसा. ताका लागून व्हडले व्हडले नेते अशे येवपाचे आसा. त्या खातीर कालूच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांच्यांनी येवन हांगासर जे काम चालू आसा तेचो नियाळ घेतलेलो. कशी कितें भितून तयारी चालू आसा, कितल्या नेटान चालू आसा तें आमी पळोवया भितून वचोन. तर आमी आतां स्टेडियमान पावल्ले आसा. पळोवया हांगासर तयारी कशी चालू आसा ती. व्हडले व्हडले आर्टिस्टांनी आपलें योगदान दिवन हांगासर डेकोरेशन किंवा सेट उबारपाचें काम चालू केलां. तर तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर हो भव्य दिव्य डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी तालिगांव स्टेडियमाचेर हें काम नेटान सुरू आसा. ही स्टेज उबारपाचें काम चालू आसा. ताका लागून हे भव्य दिव्य अशें सेटाचें काम हांगासर चालू आसा. हे सगळे कलाकार खूब मेहनतीन हें काम करता. ऑब्वियसली 28 मार्चाक हांगासर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, येरादारी मंत्री नितीन गडकरी अशे व्हडले व्हडले नेते हांगासर नेत्यांची हांगा उपस्थिती आसतली. त्याच बरोबर 10,000 सादारण लोक ह्या स्टेडियमान बसतले. हो इतिहासीक क्षण जावपाचो आसा, कित्याक सलग तिसऱ्या फावटी भाजप सरकार गोंयांत निवडून येयल्लें आसा. ताका लागून हो असो आगळो वेगळो सोपूतविधी तेंच्यांनी करपाचें थारायलां. जेंकां कोणासर हांगा येवपाचें आसा 10 वरांचेर 28 मार्चाक हांगासर येवपाची गरज आसा. कोणाक पास जर मेळोंक ना जाल्यार स्टेडियमाच्या भायर तांकां पासीस एवेलेबल आसतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कळीत केलां. गोमंतक TV खातीर गौरीश्वर बामणकार. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसायाची फुडली एक्शन कितें असो प्रश्न सगळ्या फुडल्यान पडला. फुडारांत आपूण लोकांच्या प्रस्नांक न्याय दिवपाक पावतलो काय कितें असो दुबाव व्यक्त करीत विजय सरदेसाय आतां लोकांक विचारून आपलो राजकीय फुडार थारायतलो अशें सांगता. विजय काँग्रेसीचेरूय पिकार आसा. भाजपान 2022 वेंचणुकेत 20 आमदार जिखून हाडले आनी सगळे अदमास फट थारायले. मात विरोधी पक्षांनी आशिल्ले आमदार कितें करतले हाचेर गोंयभरच्या लोकांची नदर आसा. विरोधी पक्षान उरले जाल्यार दिलायला लोबोच्या ह्या वक्तव्याक लागून हे आदींच नवो वाद उप्रासला. गोवा फॉरवर्डचो विजय सरदेसाय आतां एकलो पडला. सोशल मिडियाचेर विजय भाजपांत येतलो आनी शेतकी मंत्री जातलो म्हूण चर्चा आसा. विजय भाजपांत वतलो म्हूण मेळिल्ली बातमी खरी काय कितें म्हूण विचारल्यार विजय ना म्हणना. विजयान काँग्रेसीच्या 2022 वेंचणुकेच्या थातूर राजकीय रणनितीचेर टिका केल्या. मात कसोय जावं दोतोर प्रमोद सावंत जैतिवंत आनी ताका ताचो मान मेळोवंकूच जाय अशें तो म्हणटा. लोकांक विचारून फुडलो निर्णय घेतलो अशें विजय सांगता. हे वक्तव्या वयल्यान 2017च्या वेंचणुके उपरांतच्यो घडणुको दोळ्या फुडल्यान येतात. गोंयकारपणाचो बावटो घेवन राजकारण करपी विजय आतां कितें करतलो हें बेगीनूच कळटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. फाटले वर्सभर प्रियोळ मतदारसंघातल्या वेलिंग गांवांतले एके जाणटे बायलेचें घर काळखांत आसा. तिच्या घरांत लायटीचें कनेक्शन मेळचें म्हूण फाटले वर्सभर जाले ही बायल पंचायतीन फावटी मारून आपल्यो वाणो झरयत आसा. पळयात गोमंतक TVचो हो खास रिपोर्ट. मतदानाच्या वेळार वेंचणुकेच्या वेळार जे आश्वासनां मेळिल्लीं हांगासरल्या लोकांक, प्रियोळच्या लोकांक, ते पळोवंक शकता की ही आजून पुराय जावंक ना. हांगासर असोच एक गांवठण वेळींग हांगासर एक घराबो आसा जेका लायट ना, खंय उदक ना. आमी थंयच वता हांगासर आनी आमी पळयतली तांची एक्चुअल परिस्थिती कितें आसा ती. आनी तांकां कित्याक ही ज्यो मुळाव्यो सुविधा आसा ह्यो कित्याक मेळूंक ना त्यो. प्रियोळ मतदारसंघातल्या गांवठण वेलिंग हांगासरल्या गावडे हांचो घराबो गोंयचे स्थानीक. पूण ह्या गांवांत कितलींशींच वर्सां रावून लेगीत मुळाव्यो सुविधांपासून ती सध्या वंचीत आसा. 1 वर्स जालें तरी लायट आनी उदकाची सोय ह्या कुटुंबाक मेळना. पंचायतीन फावटी घालून लेगीत तांची ही समस्या सुटावी जायना. आतां कितें म्हणून सांगू, कितले फाटीं गेलीं हांगा गोविंदागेर गेलीं, मिस्टराचेर गेलीं, सगल्याक गेलीं, पंचायतीन उलयलें, सगलें उलयलें. कितें करपाचें?
सांगून सांगून बेजार येयलो. आता कितले म्हयने जाले लायट ना? लायट जालें वर्स ना गो, वर्स जालें, 1 वर्स. इतले आमी अनवास काडटा, कितें करपाचें? गांवकार रावता, थोडो लोक आमची काकूत करता, दया करता, कशीं तुमी रावता काय म्हणटा. कितें करूं, देवाची कृपा म्हणपाची. गावडे कुटुंबाची ही समस्या कित्याक लागून अजूनही सुटावी जायना आणि वर्स जाले तरी लायटीची कनेक्शन कित्याक मेळना हाजेर गोमंतक टीव्हीन थळाव्या सरपंचाक प्रश्न केलो. आयकयात तांचे म्हणणे. तेजें कितें आसा, तेणें एप्लिकेशन दिल्लें खंय तें हांव नाशिल्लें न्हू सरपंच. तेणें एप्लिकेशन दिल्लें, मागीर तेणें तें फॉलोअप करूं ना. परत तो सेक्रेटरी मदीं चेंज जालो, आतां हो दुसरो सेक्रेटरी तें इन्स्पेक्शन करून तेंच्या दोगांच्या भुरग्यांचें नांव पयलीं कितें फर्स्ट स्टेजीचेर तें एकाच भुरग्याचें कितें नांवार करपाचें अशें कितें आशिल्लें दिसता. मागीर आतां तेणी दोगांकूय तो पार्ट नंबर दिवपा तिका कांय आवयन तिंगा एनओसी दिल्या. पूण तेणी येवन फॉलोअप करचा न्ही ते म्हणजे सेक्रेटरी व्हरून दाखोवं जाय बाबा हो पार्ट आसा ते इन्स्पेक्शन करून दितले. ना सर, ती म्हणटा आपण वचून येता, पण आपल्याक कांयच सांगिना म्हणटा ती. आतां बाबा सेक्रेटरी म्हणटा आपल्या फुडें एकदां येवन आपूण येयल्या ती एकदां येवना म्हणटा. पंचायतीन गेल्ले 2-3 आयज येता फाल्यां येता पार्टिशना लागून म्हणपा लागले. अजून काय येवना. 4 फावटी वचून येयले. कालचे विकास सुद्दां वचून येयले म्हळ्यार आयज येता फाल्यां येता, पळोवपा जाय, मेजरमेंट काडपा जाय अशें करता म्हण येयना. स्वयंपूर्ण गोंय, फुडारिल्ले गोंय जाल्ल्योच्यो घोशणा आमी आयकत असतात, पूण अजूनही कित्याक कांय घराबे मुळाव्या सुविधांची वाटूच पळयत आसात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव पालिकेन आदल्याच कंत्राटदाराक सोंपो कंत्राट वाडोवन दिवपाचो निर्णय घेतलो, पूण पालिकेच्या ह्या निर्णयाचेर बाकीचे कंत्राटदार बेजार आसात. कोरोना महामारीक लागून आदींच्या कंत्राटदाराक लुकसाणीक तोंड दिवचे पडिल्ले देखून तांकांच 3 म्हयन्यांची कंत्राट वाडोवन दिवपाचें मडगांव पालिकेन थारायलां. मडगांव पालिकेचो कंत्राट वाडोवन दिवपाचो निर्णय हेर बाकीचे कंत्राटदार कशेंच मानून घेवपाक तयार नात. आमकांय संद दिवची अशें तांचें म्हणणें. मिलाग्रीस फर्नांडीसाच्या म्हणणे प्रमाण आदलो कंत्राटदार खंय डिफॉल्टर देखून डिफॉल्टराक कंत्राट कशें कितें वाडोवन दितात असो प्रस्नय ताणें ह्या वेळार विचारलो. दुसरे वटेन पालिकेचे निविदा प्रक्रियेत नगरसेवक हस्तक्षेप करतात असोय ताचो आरोप. पळयात ताचें म्हणणें. आयज दीस आशिल्लो आमचो बिडींग करपाचो. आतां आमी 5,000 दिवन फॉर्म घेयले टेंडराचे. मागीर तेजे उपरांत जे बँकांक डिपॉझीट करूंक जाय आसले ते पयशे आमी डिपॉझीट केले 1,76,000. आनीक काल सांजचे आमी आयकलां तेणी खंय कितें काय तेंचे डिसिजन घेयलें तो पयलीं कोण चलयतालो कॉन्ट्रॅक्टर तेकाच दिवपाक जाय म्हूण 3 म्हयने वाडून. आनीक जो म्युनिसिपालिटीचो CEO आहा तेणें तेजो रिपोर्ट चॅक करून तेणेंच खूद रिपोर्ट दिला की तो डिफॉल्टर. सो डिफॉल्टर आहा तेच मनशाक आनीक 3 म्हयने वाडून दिवप हें सारकें ना. आनीक दुसरो डिमांड आहा आमचो. आतां ते म्हणटाय कितें एक्सपिरियन्स आसपाक जाय. आतां हे हांव नको हेय बीन कॉन्ट्रॅक्टर हेय बीन तेणी बीन घायल्लो. आतां हांव नको तेंकोडे आहा वो कितें म्हण एक्सपिरियन्स 3 वर्सांचे. आतां 3 वर्सांचे एक्सपिरियन्स आहा एकूच मनशाक हे म्युनिसिपालिटी दिताय स्वतांच जाल्यार एकूच मनशाक तो 3 तेकोडे 20 वर्सांचे पावन एक्सपिरियन्स आसतलें. आतां दुसऱ्यांक चान्स दियाय न्हू. सोपो कंत्राटा खातीर सोमार मेरेन निविदा दाखल करपाचो वेळ आशिल्लो, पूण ते आदींच पालिका मंडळान निविदा प्रक्रिया रद्द करून आदल्याच कंत्राटदाराक मुजतवाड दिल्ल्याचे मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडीसान सांगले. सोपो ऑक्शन म्हणजे प्रोसेस चालू आसलो आनी न्यूजपेपराचेर ओपन ऑक्शना लागून पब्लीश बी केल्लें आनी दी हॅव टेकन द फॉर्म्स बी वयल्लीं. आनी आयज मंडे म्हळ्यार तांकां बीड करपाचो टायम आसलो. येस्टरडे देर वॉज अ स्पेशल मिटींग ऑफ द कावन्सील. In the council meeting, by majority votes, they have decided that auction after SOPO auction order to be cancelled. So council has taken a resolution. Mutta, whatever he says that it should be given in writing. I have to place before by appropriate authority and take a decision in the matter. फेस्ताचो सेपरेट करपा म्हणटा की सजेशन आहा हो डिसिजन निर्णय योग्य निर्णय आहा तो आमी घेतले. Council has decided to cancel it, citing various reasons. The council resolution is under typing. It will come to me. It is an open spirit that what is कित्या लागून केलो तेगे what are the तेगे reasons for the सो फर्स्ट अशें मी डिसिजन घेयलां. सेकंड एजेंडा वॉज ऑन द मीटिंग वॉज दॅट टू एक्सटेंड अनदर कितें फ्यू मंथ्स कितें म्हणून 3 months काय 5 months कितें म्हणून देर वॉज अ लास्ट डे काल डिस्कशन जालां 3 म्हयन्या काय 4 म्हयन्या कितें तेका एक्सटेंड दिवचेच म्हणून कित्याक
दे से दॅट कोविडाक लागून कोणाक कांय बिझनस नासले अशें तशें देर आर रिजन्स. ऑल डिसिजन इज टेकन बाय द कावन्सील. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत शिगम्याची वेगवेगळी परंपरा पळोवंक मेळटा. कांय कडेन धार्मीक सांस्कृतीक एकचाराचें दर्शन घडोवपी शिगमोय पळोवपाक मेळटा. मोरजेचो चोर शिगमो हो एक आगळो वेगळो परंपरेचोच भाग. 8व्या दिसा मोरजेत चोर रोमट जाता. चोर रोमटा दिसा ल्हान भुरगे उमेदीन आसतात. हे निमतान भुरग्यांक लोकांच्या घरा भोंवतणच्यो वेगवेगळ्यो वस्तू चोरपाक मेळटात. ह्या दिसा भुरगे लोकांच्या घरा भोंवतणचे केळीचे घड, आंबे, फणस, मक्याची कणसां आनी हेर वस्तू चोरून व्हरतात. ह्याच दिसा भुरग्यांक चोरपाची मेकळीक आसता. चोर रोमट जाल्या उपरांत मोरजे राती कडेन पारंपारीक घोडेमोडणी जाली. ही घोडेमोडणी पळोवपाक लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. पळयात मोरजेच्या चोर रोमटाचे आनी घोडेमोडणीचे कांय रंगळ्यारे खीण. घोडेमोडणी ही आमच्या मोरजीची विशेषता आहे. ते एक लोकनृत्य आहे, पण आम्ही ते लोकनृत्य न मानता या ठिकाणी तो लोकोत्सव असा मानतो. आणि त्यामुळे हा घोडेमोडणीचा उत्सव बघण्यासाठी लांब लांबची मंडळी मुद्दाम या ठिकाणी आवर्जून येत असतात. अशी ही घोडेमोडणी तुम्हाला फक्त आपल्या मोरजीमध्ये डिचोली किंवा पैंगीण अशा ठराविकच जागी तुम्हाला अशी घोडेमोडणी बघायला मिळणार. आणि या ठिकाणी आमच्या या ठिकाणी सगळ्या मुलांनी लहान किंवा त्या सगळ्यांनी ही आमची परंपरा जी आहे ती चालू ठेवलेली आहे. आणि त्यामुळे या ठिकाणी दिवसेदिवस या आमच्या घोडेमोडणीच्या या ह्याला लोकनृत्याला जास्तीत जास्त चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. या ठिकाणी सुरुवातीला घोडेमोडणीच्या पूर्वी एक हत्तीचं रोमाट असतं. वास्तविक त्याला आम्ही चोरीचं रोमाट म्हणतो, कारण गावामध्ये चोरीच्या काहीतरी गोष्टी आणायच्या, मग तो केळीचा घड असो किंवा त्या ठिकाणी फणस असो, तर ते त्या ठिकाणी आणायचं आणि नाचवायचं आणि आनंद लुटायचा असा एक तो प्रकार पूर्वी होता. तो एक या ठिकाणी सादर करतात. त्याच्यानंतर मग अनेक प्रकारच्या वेशभूषा धारण करून काही जण कलाकार त्या ठिकाणी आपली कला पेश करतात. तसंच त्या ठिकाणी चित्ररथ स्पर्धा असते. ती चित्ररथ जे आहेत ते चित्ररथ ऐतिहासिक किंवा पौराणिक अशा विषयावर आधारित असे चित्ररथ त्या ठिकाणी सादर केले जातात. आणि शेवटी मग या ठिकाणी हा घोडेमोडणीचा कार्यक्रम जो आहे तो हा घोडेमोडणीचा कार्यक्रम होतो. एक चांगल्या प्रकारची ही परंपरा आजपर्यंत आमच्या सगळ्या पिढीनं जपून ठेवलेली आहे, जतन करून ठेवलेली आहे. नवीन पिढीही त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी आपण सहभागी होतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मोरजेच्या निवृत्ती शिरोडकार. कोरोना वासिना दिवपाचे मोहिमे खाला काणकोण सामाजीक भलायकी केंद्रा वतीन काणकोण तालुक्यातल्या 12 ते 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक कोरोना वासीन दिवपाच्या आयच्यान सुरवात करतले. 8 एप्रिल मेरेन हे काम चलतले. 26 मार्चाक श्री कात्यानी बाणेश्वर विद्यालय पणसुले हांगा सकाळी 9 ते 11 मेरेन, तर सोमार 28 मार्चाक सेंट तेरेजा हायस्कूल चावडी हांगा सकाळी 9 ते 11, श्री मल्लिकार्जुन विद्यालय तार रस्ता सकाळी 11:15 ते 12:30, मंगळार 29 मार्च सेंट सेबेस्त्याव लोलये सकाळी 9 ते 10:30 आनी हेर स्कुलांनी वासिना जातली. आम्ही आज हांगा कात्यानी बाणेश्वर विद्यालय पणसुल्या हांगा आयिल्ले आसात आणि 12 to 14 ह्या एज ग्रुपाच्या भुरग्यां खातीर हे वॅक्सीन लॉन्च जाल्लें आसा. कोर्बेवॅक्स नांवाचें वॅक्सीन आणि बायोलॉजिकल ह्या कंपनींतल्यान तें वॅक्सीन मॅन्युफॅक्चर जाल्लें आसा. सो ह्या वॅक्सिनाचे जे टार्गेट ग्रूप आसा ते म्हणल्यार 12 ते 14 वर्सांची भुरगीं. सो 12 ते 14 वर्सांची भुरगीं म्हणजे कशें 2008, 2009 आणि मार्च 2010 पर्यंत जी भुरगीं जन्माक आयिल्लीं आसात त्या भुरग्यांक हे वॅक्सीन दिवपाक येता. आणि ह्या वॅक्सिनाचे जे ड्रायव्ह आसा ते आमी वेगळे वेगळे स्कुलांनी दवरले आसात. सो गुरुकुल स्कुलांतल्यान हे वॅक्सीन ड्रायव्ह स्टार्ट जाल्ले आसा शेनवाराच्यान आणि आज ताचो दुसरो दीस जावन आसा आणि 12 तारीख पर्यंत हे ड्रायव्ह चालू आसतलो आणि ताजे नंतरय बी वॅक्सीन हे अवेलेबल आसतले. हांगा किंवा मडगांव हॉस्पिटलांत हे वॅक्सीन अवेलेबल आसा. तुमी जर खंय लागीं रावतात थंय त्या वॅक्सिना
शकता. शुक्रारा एकाय कोरोना दुयेंतीक मरण येवंक ना. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण सामकें उणें जालां. 2 वर्सां उपरांत पयली फावट सोमारा एकाय कोरोना केसीची नोंद जावंक ना. शुक्रारा 539 चांचण्या उपरांत एकूय दुयेंती मेळ्ळो ना जाल्यार 2 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.42% आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,253 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,369 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 54 सक्रीय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,166 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले जाल्यार 31,418 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. आयचे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.